नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। भूतानीचे परवाने नेमाप्रमाण नासल्यार रद्द करचे मुख्यमंत्र्याचे नगर नियोजन मंत्र्याक स्पष्ट निर्देश। हाचे मुखार मेगा प्रकल्पाचे सगळे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याक सामकार हाडपाची केली सुचोवणी। सांकवाळे भूतानीचे प्रकल्प आड आयिल्ले निवेदनांचो पीडीए करतली अभ्यास। उपरांत शो कॉज नोटीस, गरज पडल्यार मान्यताय करतले रद्द। मंत्री राणे आक्रमक। सांकवाळचे भूतानीच्या वादग्रस्त बांदकाम प्रकल्पावेल्यान काँग्रेस बीजेपीचे पेटले, दोगूय घालतात एकमेकांचे। म्हापशा नव्या बस स्टँडाचेर एफडीएन घाली दाड। पुण्याच्यान गोंयांत हाडिल्ली 200 किल बनावट बडीशेप केली जप्त। सुर्ला सत्तरीचे उच्च माध्यमीक शाळेंत फाटली 2 वर्सां ना पूर्ण वेळ मुख्याध्यापक। अतिरिक्त ताबो दिल्ल्या मुख्याध्यापकान फकत 2च फावटी शाळेक दिल्या भेट। पालक शिक्षक संघटनेचो आरोप। केपें तालुक्यात भाजयेचे वाडले उत्पन्न। काजूर, मानागड आनी मायण वाठारांतल्यान 40 टन भाजयेचें उत्पन्न मेळ्ळां। केपेंचो विभागीय शेतकी अधिकारी संदेश राव देसायाची माहिती। आता खबरो विस्तारान। दोंगर कातरप आनी झाडांच्या कापणे खातीर वादांत आशिल्ल्या भूतानी इन्फ्रा प्रकल्पाच्या परवान्यांची तपासणी करपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी नगर नियोजन मंत्र्याक दिल्यात। परवाने नेमाक धरून नासल्यार ते रद्द करपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यान दिल्या। फाटले कांय दीस भूतानी प्रकल्पाक लागून राज्यांत बोवाळ सुरू आसा। प्रकल्पाक लोकांचो विरोध जायत आसतना सनद आनी परवान्या वेल्यान राजकीय पक्षां मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरूच आसात। हे फाटभुंयेर सगळे परवाने तपासपाचे निर्देश दिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। फाटले कितलेशीच दीस जाले ह्या भूतानी प्रोजेक्टाच्या वयल्यान वेगवेगळी आंदोलनां म्हण किंवा विधानसभेतले सगळ्यो गजाली पळयता। प्रॅक्टिकली खंयच्याच मेगा प्रोजेक्ट किंवा स्मॉल प्रोजेक्ट हाज्यो फायली सीएमा कडेन येना किंवा सीएम ऑफिस म्हण किंवा म्हाजे कडेन आसलेली डिपार्टमेंट हाका लागना। म्हणजे एकंदर जर तेजे कालच्यान 3-4 दीस जाले व्हायरल जाता ते जर पळयत जाल्यार सिन्स फ्रॉम द 2007 हे सगळें प्रकरण चालू आहा आनी ते वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रकरण चालू आहा। हांवेनूय बी ते सोशल मिडिया वयल्यान हाज्या वयल्यानूच पळयले। सो ऑलरेडी हांवें TCP मिनिस्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की अशा पद्दतीचे सपोज हाजी जर परमिशन्स दिल्ली ही जर एक्चुअली ताका दिल्ली परमिशन्स दिल्ली म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकरणात कन्वर्जन आसतलें किंवा खंयची एप्रुवल आसतली किंवा मेगा प्रोजेक्ट दिल्ले EC आसतली, हे सगळें जर सारकें नसत जाल्यार ते रिवोक कर, प्रोजेक्ट बंद जाल्यार जाता। कारण स्टेटींतल्या लोकांक त्रास करून अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट आमकां नाका आनी प्रोजेक्टाक आनी हेन्स फोर्थ एक स्टेप फुडें वचून म्हाजें तर सरळ म्हणणें आहा, बीइंग अ स्टेरींग कमिटी चेअरमॅन, खूब तेंप जालो स्टेरींग कमिटीची मिटींग जावना, आय एम सजेस्टींग म्हणजे स्टेरींग कमिटीन तांकां आनी TCP हांव सजेस्टनूय करतलो की अशा पद्दतीचे मेगा प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही हाजी एप्रुवल्स ही सीएमा पर्यंत येवपाक जाय। कारण ती इंटर डिपार्टमेंटल आसता, ताका इन फ्युचर लागपी सिवरेज आसतले, वॉटर सप्लाय आसतली, अशे वेगवेगळे गजाली इंटर डिपार्टमेंटल आसता। त्या खातीर ते सीएमाच्या पर्यंत येवपाची गरज आसा। त्या खातीर स्टेरींग कमिटीन हांव सजेस्टूय करता की तेजे हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीची सगळी सीएम एप्रुवल पर्यंत येवची, जेणे करून इंटर डिपार्टमेंटल इन्वॉल्व आसल्या कारणान ते हें जावप गरजेचें आसा। आनी मेगा प्रोजेक्टा खातीर म्हणजे सगळी डिपार्टमेंटान कन्सेंट किंवा ऑन बोर्ड घेवप हें गरजेचें आसा, म्हणून हेन्स फोर्थ ते सजेशन्स करतलो। म्हाका दिसता म्हणजे भूतानीच्या बाबतींत जे चल्लेले हे सगळे जे आसा पळय न्ही हे एकंदर जर तेंचे ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्सूय दिले हांवें TCP मिनिस्टराक की जर सारकें नसत जाल्यार तो बंद कर आनी हें करप। मुख्यमंत्र्यान आदेश दिल्या उपरांत मुरगांव पीडीएन भूतानी इन्फ्राच्या नांवान सुरू आशिल्ल्या कंपनीक कारणां दाखयात नोटीस जारी केल्या। परवानो कित्याक रद्द करचो न्हय ही जाप दिवपाक 7 दिसांची मुजत दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। भूतानीच्या वादग्रस्त प्रकल्पावेल्यान गोंयभर खवदळ पडिल्ल्या नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे एक्शन मोडान आयला। सांकवाळांतल्या भूतानीच्या वादग्रस्त प्रकल्पा विरोधात वेगवेगळ्या शिष्टमंडळांनी सादर केल्ल्या कागदपत्रांची तपासणी करपाचो आदेश मंत्री विश्वजितान पीडीएक दिला। सांकवाळे येवपा आशिल्ल्या भूतानीच्या प्रकल्पा आड मायकल लोबोन म्हत्वाचें विधान केलां।
माणकुल्या गोंयान येदे व्हडले प्रकल्प येवपाक फावनात अशेंय ताचें म्हणणें. 400 ते 500 फ्लॅटांक लायट आनी उदक खंयच्यान दितले अशेंय मायकल विचारता. डीजीपीक मेळपाक आयिल्लो त्या वेळार मायकल उलयतालो. आयकात ताचें म्हणणें. येदे व्हडले प्रोजेक्ट मायज त्या गोंयान उपकारना. कळ्ळें तुका? गोवा बींग अ व्हेरी व्हेरी स्मॉल स्टेट, वी शूड कीप इट फॉर द जनरेशन नेक्स्ट. जनरेशन नेक्स्टाक कितें मेळटलें तर येदे व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक लागले. आख्खी विलेज ऑर टावन हाव सिटी जी आहा तेजे हेंच चेंज जातलें, नक्षाच चेंज जातलो. वचपाचो हांव स्पेशली टू द टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर. देर इज नो वॉटर, there is no electricity, proper electricity. How are we going to give for these people, for the new flats which are going to come, 400, 500 flats? उदक आणि इलेक्ट्रिसिटी खंयसून दितले आमी? सांकवाळांतल्या भुतानीच्या वादग्रस्त प्रकल्पाआड थळाव्या लोकांनी आवाज काडिल्लो. उपरांत विरोधी आमदार तशेंच सामाजीक संघटनांनी ह्या प्रकल्पावेल्यान सरकाराचेर फोग काडिल्लो. भाजपाचो आमदार मायकल लोबोनूय हो प्रकल्प रद्द करपाची मागणी केल्या. हे फाटभुंयेर नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे एक्शन मोडान आयला. भुतानीच्या प्रकल्पाआड वेगवेगळ्या शिष्टमंडळांनी सादर केल्ल्या कागदपत्रांची तपासणी करपाचो आदेश मंत्री विश्वजितान पीडीएक दिलो. सगळ्या कागदपत्रांची तपासणी केल्या उपरांत भुतानीक कारणां दाखय नोटीस जारी करून प्रकल्प रद्द करपा विशीं निर्णय घेतले अशें मंत्री विश्वजितान स्पश्ट केलें. नमस्कार. आयज हांव पळयता की सगळे कडेन चर्चा चल्ल्या भुतानी इन्फ्राचो. भुतानी इन्फ्राचो खूब व्हडलो कितें आसा. पयलींच्यान जायते परमिशनां ताका दिल्ली आसा, जायते कन्वर्जन ते प्रॉपर्टीचे जाल्ले आसा आनी हांव मंत्री जावपाचे पयलीं हे सगळे गोश्टी घडोवन आयल्या. म्हणूनच आयज डिसिजन आमी जे घेतल्या की बोर्डान आमी योग्य तरेचे निर्णय घेवपाची गरज आसा. मेंबर सेक्रेटरी प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी मार्मुगोवा जे कितें रेप्रेझेंटेशन्स आयल्या ह्यो सगळे आमी ताका धाडून ते व्हेरिफिकेशन करपाक आमी सांगलां. व्हेरिफिकेशन केल्या उपरांत आमचे कडेन धाडपाक लायल्या. बोर्ड मिटींग स्पेशली आपयल्ली आसा. म्हणजे हे सगळे व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स जाल्या उपरांत बेस्ड ऑन द फॅक्ट्स व्हेरीफाईड बाय द मार्मुगोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आमचे बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमी योग्य तरेचे डिसिजन घेवपाचे ठरयलें आसा. जर हे फॅक्ट्स जे रेप्रेझेंटेशनान आयल्या हे सारखे जाले काय फॅक्च्युअली करेक्ट आहा तर आमी योग्य तरेचे निर्णय आमी घेतले. मुख्य म्हणजे कितें आसा की आमकां खंयच इल्लेगिलिटी जाल्ली नाका आनी 17A आमी हिल कटींग परमिशन आमी दिवंक ना आयज पर्यंत आनी ते प्रोसेस बी जावंक ना आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान. आनी विशय हिल कटिंगाचो आमचे कडल्यान येना कारण आमी परमिशन दिवंक ना. आनी हे फॅक्च्युअल व्हेरिफिकेशन जाले उपरांत जर आमकां दिसलें की कितें तरी गडबड आसा एंड फॅक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन एंड जे कितें रिप्रेझेंटेशन ह्या कंपनीन आमकां दिल्लें आसा तें चुकीचें आसा, आमी फाटीं सरचें ना हे रिवोक करपाक. आनी कितलेय व्हडली कंपनी आसल्यार आमी हे रिवोकेशन करपाक आमी फाटीं सरचें ना. आनी हे आमचे ठाम निर्णय आसा की कितें गोंय राज्यान घडटा ते कायद्या प्रमाणे गायडलायन्स प्रमाणे हे सगळे व्हेरिफिकेशन जावन फॅक्च्युअली जर करेक्ट असले तर गोष्ट वेगळी आसा. पण जर फॅक्टली जर रॉंग रिप्रेझेंटेशन आमकां दिल्लें आसा तर आमी ह्या प्रोजेक्टाचो पूर्णपणे बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमी हेजे सगळे परमिशन आमी विथड्रॉ करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भुतानीचो वादग्रस्त बांदकाम प्रकल्प आंगलट येता ते पळोवन भाजप आनी काँग्रेसीन एकमेकांचेर खापर फोडपाचें काम सुरू केलां. नेमकें चल्लां कितें पळयात हो रिपोर्ट. सांकवाळांतल्या भुतानीच्या वादग्रस्त बांदकाम प्रकल्पाचे प्रकरण आंगलट येता ते पळोवन भाजप आनी काँग्रेसीन आतां एकामेकाचेर खापर फोडपाचें काम सुरू केलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा आपलो आनी भुतानीचो कसलोच संबंद ना. तातूंत भुतानीचो मुख्यमंत्री वांगडचो फोटो परतून व्हायरल जाल्ल्यान मुख्यमंत्र्याची गोची. दुसरी गजाल कोण तरी तो फोटो एक व्हायरल म्हाका केन्ना तरी एका वर्सा पयलीं मेळून गेलो तो काल मेळून गेलो म्हणटा. म्हाका अशें कोण कोण मेळून वताच आसता आनी खंयचेंच परमिशन आनी कितें हें म्हाज्या ऑफिसा कडेन येवंक ना. कोणी परमिशनां दिल्या पळय रे, केन्ना कन्वर्जनां केल्या आनी कसलें लायसन कोणी दिला खंयच्या प्रोजेक्टाचें हें सोदा तुमी, तुमकांय कळटलें. आनी तेच्या खातीर कोण म्हाका जर आसत जाल्यार हांव फोटो मारचो नासलो, म्हाका लिपोवपाचें आसतलें. ते कदाचित लिपयता आसतलें. त्या खातीर म्हाजो आनी त्या भुतानीचो कसलोच संबंद ना. त्या खातीर नाका जाल्लें जें सांगता पळय न्ही कोण कोण हें आनी कितें तांची पयलीं हिस्ट्री काडून पळोवची सगळ्यांची उलयता तितक्यांची आनी कोण कोण खंय आहा तें क्लियर कळटलें. त्या खातीर
खंयचो प्रोजेक्ट आतां स्टेटीत येयल्लो खंयचो प्रोजेक्ट जर आसत ताका आमी ऑफिशियली दिता आसत जाल्यार ती गजाल वेगळी आशिल्ली. म्हणून कदाचित बट म्हाजें स्पश्ट मत आसा त्या भुतानीचो आनी म्हाजो फकत आनी म्हाज्या डायरेक्ट ऑफिसांतल्यान किंवा बाबा हांवें सायनींग कसलें परमिशन दिलें, म्हाज्या कडल्यान फायल केली क्लियर जावन अशें आजून पर्यंत तरी ना. त्या खातीर म्हाजो कसलोच संबंद ना. एज अ चीफ मिनिस्टर एज अ होल बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान कितें जालां त्या खातीर कशें आसा आतां फाटल्या सरकारान केल्लें तें हांव ना म्हणूंक शकना बीग अ चीफ मिनिस्टर म्हणून कदाचित जबाबदार आसतलो. बट म्हाजो डायरेक्टली म्हाज्या डिपार्टमेंटाशी संबंद ना. म्हणजे तूं पळयशीत आसत जाल्यार ते लँड कन्वर्जन, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स, बाकीचे सगळे जे कितें लागता CRZ हे ते काडून पळयात. म्हणजे तुमकां कळटलें केन्नाच्यान प्रोजेक्ट आनी प्रोसेस सुरवात जाला आनी केन्ना जाला पळय न्ही तेज्या उपरांत सगळें उघड जातलें. सो चुकीचें आसत जाल्यार तुमी रिवोक करपाक रेडी आसतले? पळय वॉट एवर द थिंग ताका प्रोसेस आसा. दॅट प्रोसेस वील फॉलो. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे म्हणटा सनद आणि पर्यावरणीय मान्यता काँग्रेसीच्या काळातली. जाल्यार भुतानीची जी सँक्शन जे केल्लें आसा तें केन्ना केल्लें आनी सरकार कोणाचें तें मातशें काड सोडून म्हाका एक 2-3 दीस दी जाल्यार हांव तुका धाडटा तें. 2007 केल्ले सुरवात जाले अशें म्हजी म्हायती आसा. सनद जी आसा ती तेन्ना मेळिल्ली आसा. तेजें एनवायरमेंटल क्लियरन्स जें आसा तें 2009 मेळिल्लें आसा. त्यामुळे तेजेर अजून म्हणटा तूं डॉक्युमेंट दिता म्हजे कडेन ना. त्यामुळे कशें आसता की ऑपोजिशन कांय जे लोक हे आसा की उलोवपाक इजी आसता पण जेन्ना दुसऱ्याचेर बोट दाखयता तेन्ना एक बोट आपल्या कडेन वता हें मातशें लक्षात. दुसरे वटेन भूतानीन 14 जुलय 2023 ही जमीन विकती घेतली. अशें आसतना 2007 वर्सा तांकां कोणे परवानगी दिल्ली असो काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकराचो प्रस्न. भूतानीचे भूत हे भाजपाचेच. 8 नोव्हेंबर 2023 तांकां सनद दिली. 2 फेब्रुवारी 2024 डेव्हलपमेंट परवानो दिलो. 2023 आणि 2024 कोणाचे सरकार काय म्हणून कवठणकर विचारता. कितें जालां काल म्हाका दिसता जो BJPचो स्टेट प्रेसिडेंट आसा सदानंद शेट तानावडे ताणें एक स्टेटमेंट केलो की भुतानी प्रोजेक्टाक परमिशन्स 2007-2009 टायमार दिली काँग्रेसीचे काळान म्हणून. म्हाका त्या खातीर ताका क्लेरिफाय करचें पडलें कित्याक हो सामको आज एक सेन्सिटीव इशू जाला भुतानी प्रोजेक्ट म्हणल्यार आनी सबंद गोंयकार आनी स्पेशली सांकवाळाचे लोक ह्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान उठल्या. एक पयली गजाल लक्षात घेवपाक जाय ते म्हणल्यार भुतानीन ही जमीन केन्ना परचेज केली. ही जमीन परचेज केली 14/7/2023 म्हणल्यार 14 जुलय 2023. जाल्यार 14 जुलय 2023 जर जमीन परचेज केली जाल्यार 2007 तांकां परमिशनां कोणें दिली. दुसरें ताका सनद इश्यू जाली 8 नोव्हेंबर 2023 आनी डेव्हलपमेंट परमिशन जें आसा तें 2 फेब्रुवारी 2024 दिलां. आतां 2023 आनी 2024 सरकार कोणाचें आसा? BJPचें आसा. तर पयलीं म्हणल्यार तानावडे सदानंद शेट तानावडे हो कोण सादो असो मनीस न्हय. तो राज्यसभेचो खासदार, तो BJP जी रुलींग पार्टी आसा ताचो स्टेट प्रेसिडेंट. ताणें पयलीं म्हणल्यार ह्यो गजाली सारक्यो ताका खबर आसूंक जाय. ताणें आपलें इग्नोरन्स पब्लिकाक अशें डिस्प्ले करूंक जायना. लोक हांसतले म्हणून हांचेर. आनी तुमची पार्टी आज असले गजालींनी इनवॉल्ड आसा आनी हाजो दोश तुमी गोंय काबार करपाक उठले हें सबंद गोंयकारांक कळ्ळां आनी BJP एक्सपोज जाल्ल्या कारणान सदानंद शेट तानावडेन मागीर आनी एक स्टेटमेंट केलो. तो म्हणल्यार गोंयकारूच जमनी विकता म्हणून. गोंयकार जमनी विकता हो फॅक्ट हो कोणूच डिनाय करूंक शकना आनी तो एक भितरलो फॅक्टर आसतलो की आज जे ओवरऑल परिस्थिती. पण हे फॅक्टरा परस म्हाका एक गजाल BJPक आनी तानावडेक विचारीन दिसता ती म्हणल्यार गोंयकारान जेन्ना जमीन विकली त्या जमनीन जर स्लोप आसलो, दोंगर आसलो, ती जमीन वांकडी आसली जाल्यार ती दिल्लीकारांनी विकती घेतकूच ती सारकी जाली काय म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडाचेर धाड सुरू आसा. शुक्रारा परतून म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडाचेर धाड घालून पुण्यात सावन गोंयांत धाडिल्ली बनावट बडीशेप FDAच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केली. 74,000ची 200 किल बडीशेप अधिकाऱ्यांनी जप्त केली. FDAची टीम अर्ली मॉर्निंग आयज 4:30 दोन जाग्यार आसलेली म्हापसा आनी पेंजीम आनी ह्यो इंटरस्टेट बसीस जे आमचे चॅक चालूच आसले ते आमी कंटिन्यू केल्ले. आयजूय आमकां थोडो स्टॉक मेळिल्लो आसा. बडीशेप जी आसा ताका आमी सस्पेक्ट केला की कलर मारून हाडिल्ली आसा. सो हाजो आमी आयज सॅम्पल काडलेलो आसा 200 kg आनी हाजेर केस आतां बूक जाता. सो आफ्टर एनालिसीस रिपोर्ट्स बूक अ केस. बाकीचे बारीक बारीक दुसरे आयटम मेळ्ळे आसा ताचो लेबलिंग डिफेक्ट्स आसा. सो हाजेर जी आमची दुसरी कारवाई आसा वी इश्यू नोटिसीस हे आमी करतले. सुर्ला सत्तरीच्या उच्च माध्यमीक शाळेंत फाटली 2 वर्सां सावन पूर्ण वेळ मुख्याध्यापक ना. सप्तकांतले 2 दीस मुख्याध्यापकाक शाळेच्या अतिरिक्त कामकाज दिला. पूण शाळा परतून सुरू जाल्या उपरांत ताणें फकत 2 ते 3 फावटी शाळेक भेट दिली. हे संबंदी पंच वांगड्या सयत पालक शिक्षक संघटनेन शिक्षण संचालकाक निवेदन दिलां.
सुल्ला 3 वर्सां जाली हेडमास्टरचे बद्दल उलोवपाक गेल्ले आनी आमी तांकां एप्लिकेशन दिवन येयला की 3 वर्सां जाली हेडमास्टर आसा पळय आमी देविदास कुलकर्णी ताका अपॉइंट करून 3 वर्सां जाली आनी त्या 3 वर्सांक तो PTA बद्दल कांयच ताचें कॉम्बिनेशन नासता. कितें ताका विचारपाक गेल्यार ताका टायम नासता, फोन घेवपाक PTAचो टायम नासता. आनी आमी ताका 1-2-3 फावटी ताका सांगून पळयले की बाबा येवन आमी सगळ्या PTA आनी टिचर्स मेळून स्कूल आमचे बरे भाशेन चलोवया. पूण तो कितें करता, PTA आपणाक लागना, आपणाक जाय ताका जाय ते आपणाक तो निर्णय घेता. PTA कसल्याय हितून तो इन्वॉल्व करून घेयना. तेच्या खातीर आमी आज डायरेक्टर मेळपाक गेल्ले की बाबा अशें आसा, फाल्यां आमची भुरगे कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार ताका कोण जबाबदार आसतलो, की हेडमास्टर तो कोण घेयना आमकां. ताका लागून आमी डायरेक्टर विचारपाक गेले की आमकां तो सुद्दां हेडमास्टर नाका ताका. आनी तो आतां हेजे फुडें आयलो सुद्दां जाल्यार आमी ताका स्कुलांत आमी घेवचे ना असो आमी आतां PTAन पेरंट्सांनी निर्णय घेतलेलो आसा. तेच्या बदला आमकां दुसरो कोणूय आमकां थंय अपॉइंट करपाचो अशें आमी डायरेक्टर मागलेले आसा. आनी आमकां म्हणजे आमचे हेडमास्टर कंटिन्यू ना आमच्या स्कुलाक, तो आमकां कंटिन्यू जाय. कित्याक भुरगीं कशी हे करतली शिकतली, ताका लागून आमकां हेडमास्टर जाय. आनी तो कितें सांगता, मिटींग आतां तो 4 म्हयने जाले स्कूल स्टार्ट जाले तेन्ना 2 फावटी येयला स्कुलाक. ते पयलीं आमची मिटींग जाली 3 तारखेक, तेन्ना तो कितें सांगता की आपलो घराचो प्रॉब्लेम सांगता की आतां म्हाका सांग घरातलो प्रॉब्लेम कसो आमी सॉल्व करतली, आमी करूं शकना न्हू. घरातलो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करूं शकना. तेन्ना आमकां तो म्हणटा कितें की म्हाजे चेडूं आहा, हे आहा, ते आहा, ते तशें जाल्यार तेणी हे सांगपाचें न्हू, ना म्हणा कितें आपल्याच्यान जायना म्हणा. आनी 2 दीस घातला न्हू, 1 दीस तरी येवंक जाय न्हू. 8 दिसासून 8 दीस ना, पेरंट्स सांगता की 15 दिसून 1 दीस येव म्हणा, तरी सुद्दां तो आपूण सांगता आमकां तुमचें लागना म्हणा. म्हाका पडलेलें ना म्हणून सांगता तो. मागीर हे कशें आमी 3 तारखेक मिटींग घेतलेली पळय, तेन्ना हेडमास्टर येयल्लो. ताका कितें सांगलें, तो ताका हरशीं आठवड्यासून 2 दीस आमकां घातले थंय सुल्ला. तो म्हणटा कितें आपलो इतले पयशे येवपाचे, आपले चेडूं आसा धाकटे, आपूण 1.5 वर्साचे चेडवाक सांडून येयलो, मागीर आपलो प्रॉब्लेम ना असो म्हणपाक लागलो. तर आमी म्हटलें कितें खबर आसा, तुजे चेडूं आहा पळय ते तुजो प्रॉब्लेम, आमचे भितर कांय ना. तूं 8 दिसान येयना न्हू जाल्यार 15 दिसान तरी 1 दीस आमकां दी. कित्याक खबर आहा, आमचे कितें सायनी घेवपाच्यो आसता, नाजाल्यार आनी कितें काम आसता. आतां आमकां खबर आसा न्हू 15 दिसान अमकेच दिसा हेडमास्टर येतालो अशें आमकां कळ्ळें काय मागीर आमी तेच दिसा वचपाक शकता न्हू सायनी बी घेवपाक. तशें कांयच सांगना. आपल्याक धरून तुमी उलोव नाका, तुमकां जाय तें करा आनी तुमकां जाय तो हेडमास्टर हाडा, जाय ते तुमकां टिचर हाडा असो उलयता. मागीर आमी कितें करपाचें तुमीच सांगा. मडगांवच्या मोदी डोंगर वाठारांत पुलीस आउटपोस्टाचें उक्तावण जावपाचें आसा. देखून मडगांवांत वाडपी गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ह्या पुलीस आउटपोस्टाची मजत जातली, तशेंच थळाव्या लोकांकूय हाचो फायदो जातलो अशी माहिती दक्षिण गोंयच्यो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हिणें दिल्या. तशेंच मडगांव नगरपालिके कडेन उलोवन हो वाठार नितळ करून घेतले अशें तिणें सांगलें. मॉन्ट हिल आमी ऑलरेडी एक आउटपोस्ट जावचो म्हणून एक प्रपोज केल्लें आसा, तेंवूय काम चलिल्लें आसा. मॉन्ट हिलाचेर वयर ग्रावंडा कडेन थोडो जागो आसा ओपन, आनी थंय एक पडके कशें एक हें आशिल्लें स्ट्रक्चर आशिल्लें. सो दिगंबर सरान तें रेनोवेट करून घेतिल्लें आसा स्ट्रक्चर, आनी आमी प्रपोज केला की हो ओपन स्पेसीचेर तें आशिल्लें आनी कोणाचें कांय नाशिल्ल्या कारणान आमचो थंयसर पुलीस आउटपोस्ट बीट पोस्ट हो जरुरी आसा, लुकींग इनटू द लोकॅलिटी ओवर देर at Monte Hill, and so we are every day trying to look into that so that we make it ready. आणि आता नियरली आय वूड से 99% रेडी जाल्ली आसा. आज हांव ते टॉयलेट बाथरूम बीन सगळें पळोवपाक गेल्ले, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स जावं फॅन अशें करून. सो आमी ती चालू करूंक सोदता. म्हणजे मॉन्ट हिलाचे बीन जे लोक आसा तांकां पुलीस स्टेशनाचेर ना थोडे स्मॉल तेंचे कितें कागाळ्यो आसा, एप्लिकेशन्स आसा, हे थंय घेवपाक शकतले. आनी थंय बीट पोस्ट आसल्या उपरांत पुलीस प्रेझेन्स आसतलो आनी सर्वेलन्स आसतलें बॅड कॅरेक्टरांचेर. थंयसर ओपन ग्रावंडाचेर कोण येता वता हांचेरूय सर्वेलन्स उरतलें असो म्हणून म्हजो एक प्रयत्न चलिल्लो आसा. शॉर्टली आमी तयारी करता की आमी ताजें एक उक्तावण करतले आनी जी सराक बीन आपोवन
उक्तावण करतले आनी ती ऑपरेशनल करतले वीच वील बेनिफीट दी policing as well as for the public. So I'll be requesting the chief officer and municipality also for undertaking this before we could start with this outpost, so that cleanliness also is done. And we will emphasize with sensitization for the public over there to see that cleanliness is maintained there. मडगांव एरियेक वाडट्या क्रायमाचेर कंट्रोल करपाक लागून दक्षिण गोंय पुलिसांनी एक स्टेप घाल्लें आसा आनी तांणी आतां सद्याक मोती डोंगरार एक आउटपोस्ट प्रपोज केल्लें आसा. काल दक्षिण गोंयची SP आनी DYSP हांणी दोगांयनी वचून ह्या आउटपोस्टाची पळोवणी केली आनी म्हणजे जें काम कशें चल्लां ताची पळोवणी केली आनी तांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे जे आउटपोस्ट आसा ह्या म्हयन्याच्या एंडाक सुमार चालू जावपाक शकता आनीक थंयच्यान जे सगळें लक्ष दवरपाक हे एरियेचेर बऱ्याक पडटलें अशी तांणी म्हायती दिल्ली आसा. त्याच बरोबर तांणी सांगलां की मोतीडोंगर ही एरिया खूब हांगा तांणी जेन्ना पळोवणी केली तांकां दिसून आयलें की खुबशी कडेन घाण जाल्ली आसा आनीक म्युनिसिपालिटीक सांगून हो कंप्लीट जागो आसा तो सॅनिटायज जातलो. ह्या आउटपोस्टाचे एक फायदो म्हणजे की थंयचे हाजेर लोकेलिटीचेर नजर दवरपाक मेळटलीच. त्या बरोबर थंयच्यान जे लोकांक मडगांव येवपाक जावं आजूबाजूच्या लोकांक मडगांव पुलीस स्टेशनार येवपाक गरज पडपाना. थंयच तांचे केसी जावं कंप्लेन कितें आसा ते थंयच बरोवन घेतले आनीक हें आउटपोस्ट आतां ऑलमोस्ट चालू जावपाचें आसा. एक बंदशें घर मोडकरे घर आशिल्लें हातूंक रिपेर करून आतां हें आउटपोस्ट चालू जातलें. मडगांवच्या आमदारान तांणी दिल्ले म्हायती प्रमाणे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी तांकां सहकार्य केल्लें आसा आनी तांणी हो जो बंद मोडकरे घर आशिल्लें एबंडंट कोणाची मालकीचें न्ही तें तांणी रेनोवेट करून दिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर. मांडवी पुलाचेर शुक्रारा सकाळी कार आनी 2 स्कुटरी मदीं अपघात जालो. पणजे सावन म्हापशा वचपी कारीन ओव्हरटेक करतना म्हापशेच्यान येवपी 2 स्कुटरींक धपको दिलो. ह्या धपक्यान स्कुटरीवेले 3 जाण जखमी जाल्या. कार चालक सोऱ्याच्या गुळेन आशिल्ल्याचो अदमास आसा. कार चालकाक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. आयज सकाळी परतून एकदा मांडवी पुलाचेर अपघात जाल्लो आसा. हो अपघात जावन आसा 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलरी मदीं. पणजेसून म्हापसा वयपी 4 व्हिलर आहा तिणेन मांडवी ब्रिजाचेर पावल्या उपरांत ओव्हरटेक करतना म्हापशासून येवपी जे 2 व्हिलरवाले आसले तांकां धपके दिले. हितून 2-3 2 व्हिलरीचेर बसलेली मनशां जी आहा ती पडले आनी भितून 3 जाणांक लागलेले आहा. एका बायल मनशाचोय भितून आस्पाव आसा जिका दुखापत जाल्लेली आसा. हो जो 4 व्हिलरवालो आसलो जो बलेनो घेवन वयतालो पणजेसून म्हापसा हांगासर हो मातसो ड्रिंक केल्लो आसलो अशें थळाव्यां कडसून कळटा. जेन्ना हो एक्सिडेंट पळयलो जे बाकीचे लोक आसले फाटसून येवपी लोक आसले त्यांनी ही गाडी आडयली आनी त्या टॅक्सी कार जेणे हो एक्सिडेंट केला ताका धरून पुलिसांच्या हातीन दिल्लेले आसा. पळोवंक गेले जाल्यार अपघातांचे सत्र हे गोंयांत चालू आसा. सो सगळ्यांनी गाडी चलयतना 2 व्हिलर चलयतना काळजी घेवची, रूल फॉलो करचे, ओव्हरटेक करचे न्हू. हे जर सांबाळ्ळे जाल्यार अपघातांचे प्रमाण आनी अपघातान मरण पावपी किंवा दुखापत जावपी लोकांचे प्रमाण जे आसा ते कमी जावपाक मदत जातली. पळयत रावात गोमंतक TV. ह्यान फुडें सगळ्या मंत्र्यांनी लोकां वांगडा संवाद सादप गरजेचें आसतलें. सगळ्या मंत्र्यांक जनते वांगडा संवाद सादपाचो आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणी बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली. दर बुधवारा सकाळी 10 ते 12 वरां मेरेन सगळ्या मंत्र्यांनी मंत्रालयांत लोकां वांगडा संवाद सादचो. तशेंच सप्तकांतलो 1 दीस पणजेच्या भाजपा कार्यालयांत हाजीर रावन कार्यकर्त्यां वांगडा संवाद सादप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर आनी पार्टी हाजी दोगांयची मिटींग आशिल्ली. मिटींग 2 गजाली मेन म्हणजे स्वच्छता ही सेवा हो कार्यक्रम जो 15 दीस 17 सप्टेंबराच्यान सुरवात जाला 2 ऑक्टोबर पर्यंत चलतले. सगळ्या आमदारांनी आणि सगळ्या मंत्र्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटांनी पंचायत ह्या सगळ्या लेवलाचेर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम खूब मोठ्या प्रमाणात करचो हाच्या खातीर आशिल्ली. आणि दुसरें आमी पळयता की एकंदर सगळ्यांच्या मदीं कोऑर्डिनेशन पार्टी आनी मंत्री आनी आमदार हांच्या मदीं कोऑर्डिनेशन करता आसतना एक 2-3 गजाली डिसायड केल्या की सगळ्या पब्लिकाक मेळपा खातीर सगळे मंत्री हे एवरी बुधवार सकाळी 10 ते 12 पर्यंत कॅबिनेट सुरू जावच्या पयलीं कंपल्सरी आसचे. सगळ्यांची डिमांड म्हणजे आमदारांक आनी पब्लिकाकूय थंय मेळटले. ताज्या व्यतिरिक्त एवरी मंगळार हो आमचो एक कोण तरी मंत्री हो पार्टी कार्यालयान बसतलो जेणे करून पार्टी कार्यालयान भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकूय तो मेळपाक शकतलो. अशा पद्दतीत कॉर्डिनेशनांतल्यान म्हणजे पार्टी बरोबर सगळ्यांनी मेळून काम करचें हेच्या खातीर जायची मिटींग आशिल्ली.
दक्षिण भारतांतले कांय राज्य आनी राजकीय पक्ष हिंदी भाशेक प्राधान्य दिनात. हिंदी भास उलोवप आनी समजून घेवपाचो यत्न लेगीत करिनात अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें केलें. हिंदी ही राष्ट्रीय भास आशिल्ल्यान सगळ्यांनी ह्या भाशेक प्राधान्य दिवपाची गरज आसा. हिंदी सयत हेर प्रादेशीक भाशेचो प्रचार जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. हिंदी को राष्ट्रभाषा जब डिक्लेयर किया तो सभी ने राष्ट्रभाषा सीखनी चाहिए, खास करके सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो कुछ राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के लिए तैयार नहीं थी, तभी यानी केंद्रीय गवर्नमेंट ने वहाँ के राष्ट्रभाषा प्रमोशन के लिए हर जगह पे इस तरह के बोर्ड और इस तरह के डिपार्टमेंट्स के थ्रू कोशिश की. लेकिन आज भी कुछ सदर्न पार्ट के सदर्न स्टेट्स राष्ट्रभाषा समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे. कुछ लोग जानबूझकर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी, यानी चाहे हम बोलते हैं कि रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए. रीजनल लैंग्वेजेस शुड आल्सो कम इनटू द शेड्यूल, आनी चाहिए और उनके रीजनल लैंग्वेजेस बढ़ने चाहिए. इसके साथ साथ जब हम देश में सभी जगह से यानी कोऑर्डिनेशन के लिए हो या एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हो, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब हम घूमते हैं, जब हम भारत देशवासी कहते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम एक भाषा से हम जुड़े, जो हम इस एक देश से जुड़ते हैं उसी तरह से कम समझना तो चाहिए. इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा से लेके सभी उसकी व्याप्ति प्रसार बढ़ना चाहिए. लंच टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.